आज मिकी बाब पाशेकून तर जाहीर सारखे आरोपच केलो की तुम्ही आणि दिनेश गुंडूरावान येऊन आपल्याकडे पैसे मागिल्ले म्हणून. सो हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? मिकी पाशेकोचो ह्या 4.5 वर्सां नंतर ते स्टेटमेंट करता ताका म्हाका दिसता ताका कितें तरी अर्थ आसा असो. आनीक तेणी एक पार्टी अनावन्स केल्याक आनी त्या पॉलिटिकल पार्टी अनावन्स करता करता तो स्टेटमेंट करता. म्हाका दिसता ताका इवन आमी रिस्पॉन्ड करपाची गरज आसा अशी. तिकीट विकल्यो म्हणून जो आरोप जाता त्या आरोपाक तुम्ही उत्तर कशें दितात आज? आतां हो आरोप जावपाक लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं? 5 वर्सां जालीं. जेन्ना इलेक्शन तिकेट दिले त्या बरोबर आरोप सुरू जातात. एवरी इलेक्शनाक हे सुरू जातात. ना न्ही, जाका तिकेट मेळटा तो ओगे आसता, तिकेट मेळना तो तिकेट विकली म्हणून तो आवाज जाता. आतां ह्या आवाजाक 5 वर्सां जालीं. आतां कितल्यो तिकेट्यो आशिल्ल्यो गोंयांक वाडपाच्यो? 37. आतां 5 वर्सांक तेजे नंतर हांवें 1-2 इंटरव्यू आनी खंयची तरी डायरेक्टली सांगलेलें की जर तर खंयच्या हाजेर आसा ओपनली आय हॅव गिवन द चॅलेंज आडाकरून. आतां 5 वर्सांक एक सुद्दां बाबा ह्या कॅन्डिडेटा कडल्यान इतले पयशे घेतले असो एक स्पेसिफीक हें जावपा आशिल्लें आरोप जाता. सो जनरल आरोप पयशे घेतले म्हणजे इट इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डॅमेज. आय ऑलवेज फॉट अगेन्स्ट करप्शन आनी मागे मॉरलिटी इन दॅट आय केप्ट ऑलवेज व्हेरी हाय. की गिरीशांक कोणें गोवा भायर एक 10 रुपयांची सुद्दां ब्रायब दिल्ली आसली मुखार हाड. सादे तुम्ही म्हणटा 37 जाणांक तिकेटी दिल्यो, एकट्यान मुखार येवन सांगचें म्हण. 100% हांव 4.5 वर्सां सांगत आसा हांवें. 4.5 वर्सां जाल्यार एकलोय मनीस फक्त आरोप करता तिकेटी विकल्यो. तिकेटी घेवपाक पयशे दिवपा आयिल्ले सुद्दां हांवें रिटर्न केल्ले आसा. हें हेजे पयलीं एक इंटरव्यूकूय सांगलेलें आसा. आनी ते स्ट्रगल जो आसता, तूं पयशे दिता तुका बॅगा हाडून आनी ते ना म्हणपाचो, दॅट स्ट्रगल इज व्हेरी डिफिकल्ट. विजय बाब आनी आमची पार्टी अलायन्सान 2022 अलायन्स जाल्लें. तें अलायन्स आजुनूय इंटॅक्ट आसा. उरपाक म्हाका कांयच प्रश्न दिसना. लोकांचो जो एक हावेस आसा की 15 वर्सांनी एक सत्ता बदल भयंकर घडोवन हाडपाक जाय आनी तेजी आयज गरज आसा. आपाचे म्हाका BJP बरोबर फायट करपाचे जो सिरियसनस आसा तो आजुनूय म्हाका दिसना.